रातीक आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयलें की एक कॅनराचे चेडूं आसा ते 4 दीस पयलीं गोंयांत येयले आनी पयर सांजचे आरंबोल बिचार तेची एका मनशाक वळख जाली. तें नांव तेका एलन म्हणून सांगलें आनी फुडें कांय सांगूंक नासलें. सो मागीर तेजी वळख जाली, ती मागीर शेकान गेली. ते कितें तो बियर बी पियालो, हे कितें फांतर पियालें आनी सांजचें म्हळ्यार सांजचे आमी मेळया म्हणून सांजचे तेका थंय आफोवन हाडलें शेकाचेर. मागीर परत सांजची बसली ती, तो बियर पियालो आनी 9 सुमार आपूण घरा वयता म्हणून उठपाक गेलें. तेच्या फाटल्यान खंय गेलो आनी एक आडोशा काळोखान तेका थंय गेलें अशें ओडून घेतलें आनी जबरदस्तीन तेका तेणें धमकायलें, धमकी दिली, कांयच उलोवपाक ना. आनी ते भियाले, भियान तेजे कपडे काडले आनी ते जबरदस्ती तेणें रेप केलो आनी मागीर तेका थंय सांडला आनी गेलो. मागीर तो एका खंयचे कोण एका चेडवाक पळयलें, एका हितून हाडलें, हॉस्पिटलान हाडलें. मागीर आमकां कळ्ळ्यानंतर आमी तेका चवकशी केली आनी तेका आमकां असो एक डावट लागलो. त्या प्रमाणे काल आमी तेका सगळें रातभर सोदून सोदून आमकां हंडुणा करून सांगलें की तो आसूंक शकता म्हणून. त्या प्रमाणे आमी एक पार्टेक आसलो तसलें आमी हाडून. नांव तेचें एलन म्हणून आसा आनी तो लडाखचो म्हणटा, पूण तो खूब वर्सां गोंयांत आसा. लडाख आनी काश्मीर जम्मू काश्मीर ते व्हडलें. आनी म्हाका दिसता हो असल्या गोश्टींनी इनवॉल्व आसा आदी, कित्याक तेची हेची हॅबिच्यूअल असो दिसता. ते फॉरेनरांक टार्गेट करप चेडवांक, तेंचेर वळख करप आनी मागीर तेंचो अती फायदो घेवप. आतां फुडली एक्शन? आतां फुडल्यान ताका अरेस्ट केला. आतां ताका रिमांडाक व्हरतले आनी मागीर रिमांड मागतले आनी फुडली चवकशी चालू आसा.